कोकणी भास उदरगतीची पावला मारीत मुखार सरता। आपल्या वाटेत येवपी आडमेळी माड्डीत कोकणी भास साहित्याच्या मळार जैता मेळयता। कोकणी भास आता गूगल ट्रान्सलेटराचेरूय पावला। ज्ञानपीठ सारकिल्ल्या पुरस्कारांनी सन्मानितूय जाल्या। ऑनलायन मळार कोकणी भास ही क्रांतिकारी पावला उबारता आसतनाच कोकणी खातीर वावुरपी संस्थांची अवस्था मात बाबत जाल्ली दिसून येता। गोवा कोंकणी अकादमी सरकाराची मात सरकार ताचेर आडनदर करता। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट। भाषेची अस्मिताय तिगोवन दवरपा खातीर गोवा कोंकणी अकादमीन जायती म्हत्वाची पावलां उबारिल्ली। मात सध्या ह्या अकादमीची कितें अवतिकाय जाल्या ताचो आमी नियाळ घेतली। 1986 सावन कोंकणी भाषेच्या उदरगती खातीर वावुरपी गोवा कोंकणी अकादमीच्या इमारतीची पळयात ही कशी अवतिकाय जाल्या। वंटींग पडिल्ले चिरे, तुटिल्ले पत्रे आनी जळीमळी पडिल्ली ही पुस्तकां। हे पळयत जाल्यार एका नीज गोंयकाराक एका वाटेन काळजान किसरां मारतली जाल्यार दुसऱ्या वाटेन सरकाराचेर तिडकूय मारतली। कारण ही इमारत पळयत जाल्यार ही गोंयच्या राजभाशेची अकादमी कशी मात्तूय दिसना। कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय कित्याक जाल्या हो प्रश्न आमकां पडटा। ही जी गेल्या 3 वर्सां कोविड सुरू जाले मेरेन आनी सरकारचो इन्कम उत्पन्न हे कमी जाल्या नंतर आमची सगळी ग्रांट येवप आसा न्ही ती जवळ जवळ 60-70% कमी केली। CM जर म्हणटा की आमच्या कोंकणी अकादमीक बरी मदत करतले जाल्यार म्हाका उमेद जाता आनी म्हाका आशावादी आसल्या कारणान म्हाका दिसता की ते मदत मेळटली म्हणून आनी त्या आशेन हांवें आतां वचून परत CMाक मेळपाचें ठरयलां। अकादमींत पुस्तकांच्यो राशी पडल्यात, मात अकादमीक धडाचें ग्रंथालय ना आनी तातूंत वावुरपी योग्य कर्मचारी लेगीत ना, अशें गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदांडे हांणी सांगलें। म्हळ्यार राजभाशेच्या नांवान एकूच सरकारी अकादमी आनी ताचे धड एक ग्रंथालय लेगीत ना। पावसाळो लागीं पाविल्ल्यान आतां 2 वर्सां प्रमाण ही पुस्तकां परत उदकांत फुगतली काय कितें असो प्रश्न पडटा। 1986 नंतर कोंकणी अकादमी जाल्या नंतर ते स्टाफ ना आनी घेतिल्ले ना आनी गेल्या ह्या 3 वर्साच्या काळान कोविडाच्या कारण आमी सरकारान स्ट्रिक्ट जे एक्सपेंडिचर कमी केला आनी ग्रांट कमी केला तातूंत म्हाका कितें करपाचें उरत ना। आतां तुमी विचार केला असं समजतले की एक 100 लोकांक बसपा सारको आनी पुस्तकां प्रकाशन करपा सारको एक हॉल आमकां आसूंक जाय न्ही, दिवंक जाय न्ही खंय तरी, पूण ते कांय दिल्ली ना। ह्या बिल्डिंगची तुमी अवस्था जर पळयशी तर सगळे कडेन गळटा। आतां ही पुस्तकां आमी दवरल्या पळय हांगा दवरल्या ताज्या खातीर आरमारी बी आमचे कडेन ना। कोंकणी भाषेच्या विकासा खातीर भाजपा सरकारान राज्यभास खात्याक 12.65 कोटीची तरतूद अर्थसंकल्पान केल्या। दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेच्या 2022च्या अर्थसंकल्पान अशी घोषणा केल्ली। आमच्या जिणेक आकार दिवपी मातृभाषेतलो महत्वाचो वांटो आसात। आमच्या स्थानिक भाषांचो विकास आणि संवर्धनाच्या खातीर राज्यभाषा खात्याक 12.65 कोटीची भरीव तरतूद हांवें केल्या। कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, दालगदा अकादमी, कोंकणी भाषा मंडळ हांच्या खातीर आवश्यक ती आर्थीक तरतूद केल्या। कोंकणी गोंयच्या लोकांची भास आनी गोंय राज्याचे सर्वांगी उदरगती खातीर तिचो सगळ्या मळांचेर विकास जावप भोव गरजेचें। ह्या तरेचो विचार मुख्यमंत्र्यान जायते खेपेक उक्तायला। मात गोवा कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय पळोवन खरेंच कोंकणी भाशेच्या मळार ही उदरगत जातली काय कितें आनी ती जातली जाल्यार केन्ना आनी कशी जातली हो प्रश्न पडटा। कोंकणी भास आतां KG to PG मेरेन अभ्यासक्रमांत आसा। कोंकणी भाशेक व्हड नामनेचे पुरस्कार मेळटात, मात गोवा कोंकणी अकादमीची ही अवतिकाय पळोवन आमकां खण भोगता। गोमंतक TV खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट नितिना वांगडा हांव प्रणिता रेडकर।